एप एग्रीगेटर के खोके मोवीन एकदम ओके। प्रमोदान केल्या मुगा गाठी, मोवीन मागता शागोती, काबराल मोळटा पीठ आणि संदीप देसाय भाजता भाकरी, ही माझे बशीची व्यवस्था। या बजेटाचेर म्हणजे बजेटाच्या संदर्भान उलयताना जे सगळे आज पळय बरयला तेचे वरसून प्रिंट मिडियाचे दिसता की सामान्य मनशाक हेंच्यांनी कसलेच स्थान आज दवरूंक ना गोंयांत। सामान्य मनशान कसो जगपाचो कितें हो खंय तरी आता एक प्रश्न पडपाक लागलेलो। आता काल जेन्ना मुख्यमंत्र्यान बजेट पळय वाचले तेचेर स्वयंपूर्णाचो नारो दिलो। आता स्वयंपूर्ण शब्दाची व्याख्या कितें हे खंय तरी आता मुख्यमंत्र्याक एक दीस प्रश्न करचो पडटलो। आता बजेटाचेर चड न उलयता कितें की सरकारान काल जे पळय विशय मांडले म्हणजे मुख्यमंत्र्यान विशय मांडले की तितूंतलो म्हत्वाचो मुद्दो म्हणजे कितें की हांव तुमकां एक ते 2-4 लायनी वाचून दाखयता हांगासर की आय एम प्लीज टू अनाउंस दॅट डबल इंजिन सरकार वी आर एबल टू गेट स्पेशल असिस्टंट फॉर द कॅपिटल इन्वेस्टमेंट to the extent of rupees 1,520 crores from the government of India in the financial year 24-25, which is the highest in the history of state government. The same trend is expected to continue in this financial year also. म्हणजे हो आता मुख्यमंत्र्याचो जर कालचे तर बजेटातलो जर एक मुद्दो तर वाची आणि 1,520 कोटी खंय केंद्रान सरकाराक दिले, स्वयंपूर्ण खंय उरले गोय सरकार। 1,520 कोटी जर केंद्र सरकार दिता जाल्यार हे बजेट स्वयंपूर्ण खंय उरले असो प्रश्न पडटा। म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान हेचेर खंय तरी स्पश्टीकरण दिवंक जाय किंवा भारतीय जनता पार्टीन हेचेर स्पश्टीकरण दिवंक जाय। अरे मात तरी जनाची नाल्यार मनाची तरी लज दवरा आणि जेन्ना 1,500 कोटी केंद्रा कडसून हाडटा आणि ओनूक आनीक मायज एक्सपेक्टेड आहा जेन्ना हे भाशण करता तेन्ना तुम्ही स्वयंपूर्ण केल्ले, तुम्ही केंद्राच्या आधाराचेर जगता। केंद्र सरकार नितीश कुमाराची एका वाटेन आनी एका वाटेन चंद्रबाबू नायडूची कुबडी घेवन नाचता। तुम्ही हांगासर 20 तुमचे येयल्या रेजिनाल्डाक त्या आतोनवाजाक आनी शेटयाक पोसको घेतलो आणि मागीर काँग्रेसीचे चोरून येले 8 जण मायकल्लो बोसकट बायलेक आनी घोवाकूय ते चोरून येयली सोमते आनी दवरूंक ना तांकां सुद्दां। अशा रितीन तुम्ही दिंड काडपाक लागल्या स्वताची। विकसित भारत विकसित गोय आता म्हाका कळना विकास कसलो पळय केला पळय तो। आता पत्रादेवीच्यान पोळ्या पर्यंत तर वचात जाल्यार विकास पळय तो एक केला पळय रस्तो पळय तेचेर पावसान दरड कोसळ्ळेली पयली रस्तो ब्लॉक जालो। करासवाड्या पेड्या जंक्शनाचेर तर वचात जाल्यार विकास कितें तो कळटा। दारगळे जंक्शनाचेर तर वचात विकास कितें तो कळटा। मेर्शे जंक्शनाचेर वचात विकास कितें तो कळटा आणि फुडल्या म्हणिना आनी खूब गोष्टी आहा विकासाच्यो दाखोवपाक पण विकास कितें। आता सध्या मेर्शेचेर रस्तो फोडून पळय थंयसर कलवटाचें काम चालू आहा हेचेर कळटा तुमचो विकास म्हणजे तुमचे इंजिनियर आनी तुमच्यो तकल्यो खंय आसलेल्यो तो रस्तो करच्या आदी हे कळटा न्हू। आता पळय फ्लायओव्हराक डिमांड येता दारगळे येता करासवाड्या जंक्शनाचेर पेड्यान जंक्शनाचेर येता हेचे वरसून कळटा विकास खंय आनी इंजिनियर खंय आनी मुख्यमंत्र्याची तकली खंय चलता पळय ती अशा गोष्टीचेर सगळं कळटा। घोशणा कितें केली की ट्युरिजम सेक्टरा अंडर लयराई आनी मडगांवची दिंडी हाडटा खंय। आता माझे सगळ्या शिरगांवकारांक आव्हान आहा तुमच्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान हो विशय सिरियस विशय हो लयराईचे पळय व्रत आहा पळय तिचो पयचो उत्सव आहा जात्रेचो हो फामाद उत्सव इतल्या वर्साचो आनी तिचे जे भक्त आहा धोंडा आहा पळय लयराईचे ते व्रत करून उपास करून त्या उत्सवाक सहभागी जाता थंयसर। आता हे टुरिजम डिपार्टमेंट आपल्या हातीन घेवन हे कितें थंय जात्रेचो कितें रोड शो करपाच्या फॉरेनरांक आनी फॉरेनरांक हाडपाच्या थंयसर कशा रितीन खंयच्या हितून आपूण सहभागी जावप। आनी त्याहून मोठी अजापाची गजाल म्हणजे जे देवूळ लयराईचे पळय आसा पळय आनी ज्या जाग्यार होमकुंडा हो भाग पयलीं मायनींग लिजान येता आनी मायनींग लिजान येयल्ल्या कारणान तो भाग त्या लोकांनी गांवच्या पेटिशन घातला हायकोर्टान। अरे हांव म्हणटा मुख्यमंत्र्याक टिळकान विचारलेले डोके ठिकाणावर आहे का म्हणून इंग्रजांक। आता ह्या मुख्यमंत्र्याक विचारपाची पाळी येयल्या डोके ठिकाणावर आहे का म्हणून तुझे। अरे तांकां तेच ट्युरिजम अंडर लयराईचो जत्रोत्सव घेवच्या पेक्षा जर तुवें तर सांगलेले की बाबा ती जमीन लिजान आहा पळय ती आपूण भायर काडटा ह्या बजेटान प्रोविजन करून जाल्यार तुका वालोर आहलो। कसले उलयता दिंडी उत्सव तेका महत्व आहा तेका पारंपारीक सगळे तेचे
देवाचे थंयसर रिच्युअल्स सगळे फिक्स केल्ले आहा, तितून तुमी कितें करतले? आयज पळय आमी ल्हानपणाचेर आमकां याद आहा, आमी शिवोले गांव म्हाजो मूळ, शिवोलच्यान आमी वागातोर कालंगूट सायकलींनी भोंवताले, बिचाचेर खंयच्याय मुक्त भोंवपाक मेळटाले. आयज बिचाचेर पांय घालतलो जाल्यार ह्या ट्युरिझम डिपार्टमेंटान पयशे लायले. सामान्य मनशाक, गोंयकाराक सगळ्यांक पयशे लावन दवरल्या. आनी अशा रितीन तुमी जर हे उत्सव तर हायजॅक करपाक लागले जाल्यार ह्या शिरगांवकारांनी आनी मडगांवची दिंडी, दामू नायक आतां अध्यक्ष जाला, त्या दामू नायकान बी आता ह्या सगळ्या फुटींगपणाकडे लक्ष दिवपाची गरज आहा. आपल्याच पक्षाच्या विरोधात आता उबो रावपाची गरज म्हाका दिसता ताका येवपाची आहा. फुडें सगळे ट्रान्सपोर्ट पळय जो विशय आहा पळय तेचेर मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलें की बजेटरी प्रोविजन आहा ते 339.79 क्रोसाचे केला. बरी गोष्ट आहा, केला पळय ते. आता हितून म्हाजी बस येवजण म्हणून पळय जी केल्या ती खंय चड रुटांचेर खंय इंट्रोड्यूस करतले. आनी 13 तारखेक जी मिटींग जाल्या मार्चाचे मुख्यमंत्र्यान, आनी तुमकां सांगलेलें पळय की ते मिटींगेनूय मुख्यमंत्र्यान म्हाका सांगलें की एप्रिलाची 30 तारीख पर्यंत सगळे 1460 बस ऑपरेटर त्या स्किमी अंडर या. पूण आतां परत एकदा प्रश्न पडटा मुख्यमंत्र्याचे डोके ठिकाणावर आहे का म्हणून. कारण ह्या स्किमीक मुख्यमंत्री 8 कोटीचे प्रोविजन करता हांगासर. आता 8 कोटीचे प्रोविजन करता हेच्या फाटलो तुमकां आतां एक लॉजीक सांगता, सादें लॉजीक सांगता सबंद गोंयकारांक तुमच्या माध्यमांतल्यान की तुमकां कळटलें मुख्यमंत्र्याची पळय कॅपेसिटी आनी लायकी कितली आहा पळय ती विचार करपाची. आतां फ्युअल सबसिडी जी आमकां सरकार दिता त्या फ्युअल सबसिडीक 3 रुपीज पर किलोमिटर म्हणजे 3 रुपया पर किलोमिटराक सरकार आमकां दिता. तिका बजेटरी प्रोविजन 18 कोटीच्या 18 कोटी 3 रुपया पर किलोमिटर दिता तिका. आता हांगासर सरकार कितें म्हणटा 1460 बसकारांक म्हाजे बसी अंडर हाडटा. आता म्हाजे बसीच्या स्किमी अंडर अर्निंग कितले येता बसकाराचे? केन्ना केन्ना 26 रुपया येता, केन्ना केन्ना 20 रुपया येता, केन्ना केन्ना 22 रुपया येता. आता 26 रुपया सुद्धा जर येयले जाल्यार सरकारान एश्युअर्ड प्रायस कितलो दिला? 34 रुपया दिला. आता 26 रुपया आनी 34 रुपया हेच्या मदीं गॅप कितलो येयलो? 8 रुपया येयलो. 8 रुपया सरकार घालपाक 8 कोटीचे प्रोविजन आनी 3 रुपया पर किलोमिटर दिवपाक कितले करचे पडटाले? 18 कोटीचे प्रोविजन. आनी 8 रुपया 8 रुपया मागीर ते मायज 9 10 जातले सोडून घाल. 8 रुपया म्हणजे निव्वळ थट्टा. 8 रुपया दिवपाक सरकार 8 कोटीचे प्रोविजन म्हणजे कितें? तोंडाक पानां पुसाप. म्हणजे त्या स्किमी अंडर तुमी आतां त्यात पुरते या, पयलींची सबसिडी इसरा आनी हांगा येवन परत झक मारा, परत भीक मागोंक कट्ट्यो घेवन मागीर बसा. ही परिस्थिती हो एडवायस मुख्यमंत्र्याचो आमकां. दुसरी गोष्ट म्हणजे मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलें की मुख्यमंत्री सहायता बस येवजण करता काय कोण कितें. आतां मुख्यमंत्री सहायता येवजण हितून खंय ओन्ली इलेक्ट्रीक बसी हाडप हेका 10 कोटीचें प्रोविजन केलां मुख्यमंत्र्यान. म्हाका दिसता कितें मुख्यमंत्र्याक खबर ना आसतली किंवा तेच्या एडवायझरांनी ताका सांगूंक ना आसतलें की 1.5 कोटीची एक बस येता. इलेक्ट्रीक बस पळय जी आहा ही 1.5 कोटीची एक येता. आता मुख्यमंत्री तर बसकारांक तर ह्या येवजणे सकयल तर हाडटलो जाल्यार खुबश्यो बसी आहा पोरण्यो जाल्ल्यो आनी तांकां 1.5 कोटी दिले जाल्यार 10 कोटी कितले जाणांक पावतले? जवळ जवळ 2-4 जाणांक पावतले. पूण म्हाका अशें दिसता मुख्यमंत्र्यान आतां एकूच जात्रा उरल्या शिरगांवची. फेस्तां काले बिले सगळे जाले आनी शिरगांवच्या जात्रेचेर बरें ताका प्रेम आहा. काल ते ट्युरिझमा अंडर हाडपाची आनी घोशणा केली म्हणटकच कळटा प्रेम आहा. म्हणटकच तो आतां जात्रेक भोवन म्हाका दिसता थंय बसी घेतलो इलेक्ट्रीक बसी आनी ह्यो म्हाका दिसता वाटपाचो आमकां बी फुडें जात्रेंतल्यो बसी अशें दिसून येता. हे बजेटरी प्रोविजन जर पळयलें जाल्यार कितें. मागीर केटीसीच्यो बसी आहा पळय त्यो खंय डिझला वयल्यो टप्प्या टप्प्यान कमी करता खंय आनी सीएनजी वयल्यो आनी चार्जिंग बसी हाडटा खंय. आतां तुमचे कडेन एक बस घेवपाक जायना तुमच्या पयशांनी, स्वताच्या गोवा सरकारच्या पयशांनी घेतल्या जाल्यार येवन बाबा सांगा गोंयकारांक. पळय इतले आमी आरोप करता, इतले तुमकां धुता, तरी तुमकां लजूच ना. ईव्ही ट्रान्सलायनाच्यो बसी हाडटा, लोकांची भुरगीं काडलेली हे पसून व्हडली करता हैदराबादच्यो. आनी त्यो स्मार्ट सिटीच्या नांवार केंद्र सरकारच्या पयशांच्यान त्यो 22 बसी हाडल्या. गोवा सरकारान अजून पर्यंत एक बस घेतलेल्या मुख्यमंत्र्यान साहेबान आमकां सांगचें गोंयकारांक की आमचें तोंड तरी बाबा बंद जातलें. मागीर खंय मुख्यमंत्री सहाय्य टॅक्सी येवजण खंय ओन्ली ईव्ही फक्त इलेक्ट्रीक गाडयांक खंय तिकाय 10 कोटी बजेटरी प्रोविजन. आतां हांगासरूय परत ईव्ही जी टॅक्सी आहा पळय एका जवळ जवळ 15-16 लाख 15 ना हांव कमी जावन 23-22 लाख ईव्ही टॅक्सीक पडटा फाल्यां जर घेतलो जाल्यार. आनी 23 लाख 10 कोटी जवळ जवळ आतां 30-35 हजार राज्यान टॅक्सी आहा. कितल्या जाणांक 10 कोटी पावयतलो पळय हो एक हांगासर प्रश्नचिन्ह.
आता मागीर तेणें कितें सांगलें की पर्वरी जे मार्केट कॉम्प्लेक्स आहा पर्वरी तितून हेड ऑफिस जुंता हावजाचें शिफ्ट जातलें म्हणून. आता म्हाका प्रश्न पडटा की तो मार्केट कॉम्प्लेक्स पूर्ण जावन म्हाका दिसता 2 वर्सां जालीं पळयता आनी थंय शिफ्ट करपाचें आसलें 2 वर्सां जालीं. पूण थंयचो डायरेक्टर जो आहा पळय अभिषेक परिमल हेणी थंयसर वचोन वास्तू पयली खंय तेका वास्तू प्रमाणे ना म्हणून हेणी सगळी फोडमोड करपाक लायल्या आनी तेचेर थंय अवाढव्य खर्च चालू आहा आनी मुख्यमंत्री बजेटान घोशणा करता की थंय शिफ्ट करपाची. हे कितें म्हणून बजेटान घोशणा करपाची, कितें कारण आहा हेका? मागीर बिचोली बस स्टँडाक खंय 6 कोटी दिता सरकार म्हणटो बिचोली बस स्टँडाक केन्ना जातले 6 कोटी मोडून ते म्हाका प्रश्न चिन्ह, कारण अजून ते पत्रेत मारलेले सगळे दिसता. मागीर बस टर्मिनल जे आहा ते पीपीपी मॉडेलाचेर खंय 4 बस स्टँड घेता म्हणजे सरकार परत दाखोवन दिता की स्वयंपूर्ण ही फक्त घोशणा आहा. पीपीपी मॉडेलाचेर म्हणजे कोणाक तरी धरून हाडचो पडटा. आनी जे वास्कोचे बस स्टँड आनी मडगांवचे बस स्टँड, वास्कोचे बस स्टँड 2012तल्यान ह्या लोकांनी फोडून पळय दवरला सगळे, ते हांकां पूर्ण करपाक हेंचे कडेन पयशे ना म्हणून आतां खंय तरी हे मारगांव बस स्टँड आनी वास्को बस स्टँड पीपीपी मॉडेलाचेर करपाचो हांचो विचार आहा. आतां हे सगळे ओवरऑल जर पळयले त्या मोवीन गुदिनो बद्दल तर नच उलयल्ले बरें. तेणी ते ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट सारके इकपाक काडला सगळे, कळ्ळें न्हू. म्हणून तुमकां ते सांगता कितें की मोविनान ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान इन्स्पेक्टरांक भोंवपाक हाडलेली जीप मोवीन गुदिनो आपल्या ताफ्यान घेवन भोंवता, आपल्या वांगडा घेवन भोंवता आनी तितून फोटोग्राफराक बसोवन भोंवता. ती मागीर जीप बी आरटीओ म्हणून नांव बरयल्ली दिसली न्हू, तितून भितर कोण आसता मोविनाचो फोटोग्राफर. बसवाले आवडे धांवता मागीर वरां बिरां सांडून आरटीओ येयले म्हणून थंयसर. असले लायकीचे मंत्री की आरटीओ इन्स्पेक्टरांक जीपी हाडलेले मागोवन घेता. मागीर इन्स्पेक्टर जे पळय आहा पळय तेंचे प्रमोशनां ह्या लोकां कडेन जायना करपाक. डिफंक हेड क्लार्क आहा तेंचे प्रमोशन जायना. नॉर्थ गोवा एनफोर्समेंट रेव्हेन्यू कलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफिस, त्या ऑफिसान हेंचे कडेन हेड क्लार्क आनी प्रॉपर स्टाफ दिवपाक जायना. कितें 4 इन्स्पेक्टर हेणी चॅकपोस्टार घातले. अजून पर्यंत प्रोटोकॉल जो आसलो डिपार्टमेंटाचो 3 इन्स्पेक्टर आसताले चॅकपोस्टाचेर, हेणी 4 इन्स्पेक्टर थंय घातले. म्हणून तेणी काम कितले दीस करप, 8 ते 9 दीस करप. आनी जो ऑफिसान काम करता तो सुटयो सोडल्यो जाल्यार 20-25 दीस काम करता. अशा रितीन हांगासर सगळी उलाढाल चल्ल्या. आनी अशा तरेन म्हणून तेका लागून कितें आहा, शिगम्यांक लागून शिगम्याचो बरो सिजन आहा हेसांनी म्हणून हांव ते शिगम्याचेर पळय ज्यो रिकॉर्डी बी म्हणटा पळय, म्हणजे काही गोश्टी पळय शिगम्याचेर पळय त्यो म्हणटा तेचेर हांवें ते 1-2 वळी बरयल्ल्यो. कितें म्हणून की